ल्यूक विधवेचें धर्मदान चॅप्टर 21 धर्मपेटेन आपले दांडणे घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायेन पडलेली आनी कोण एकले गरीब दोलडिरे विधवेकूय 2 लेपटॉन घालतना ताणें देखली आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, एक गरीब विधवेन सगळ्यां परस उदीक घाल्लें. तर हांणी सोमेस्तांनी आपणाक ओगलें आसलें तांतलें काडून देवाक सोरपिल्ल्या दाना मोदें घालें. पूण इणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तेंय घालें. जेजू देव मंदिराच्या निसणटना विशीं उलयता. देव मंदिराची गजाल करून तें कांय बऱ्या फातरांनी आनी आंगवणांच्या दानांनी नेटयलां अशें म्हणटल्यांक जेजून सांगलें, तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उबो उरचो ना, तसले दीस येतले तें सामकें मोडून उडयतले. कोश्टां आनी धुमाळ्या मोदें थिराय. तांणी ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी, हें केन्ना घडटलें आनी ह्या घडण्यांचो वेळ लागीं पावला म्हूण वळखूंक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोत्रायेन रावात. तर जायते जाण म्हज्या नांवान येवन हांवूच तो आनी काळ लागीं पावलो अशें म्हणटले. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजांची आनी बोंडांची खबर आयकशात तेन्ना आंकांतूंक नाकात. हें पयलें घडोंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राज्याचेर राज उप्रासतले. हांगा थंय व्हडल्यो भुंयकांपी जातल्यो, हांगा थंय दुकोळ पडटलो आनी वश्याची पिडा पसरतली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलीं तुमकां देवस्थानाचे आधीन करून बोडखणींत घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां धुमालो दितलीं. म्हजे विशीं गोवाय दिवंक हो तुमकां सवेग मेळटलो. म्हणटच तुमी तुमची राखण कशी करची ती आदींच फुडें तुमी चिंतचें न्हय म्हूण घट मनान धरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलों की ती आडावंक आनी तिचेर पत्तें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्मानां कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवां पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसांचो लागून नास जावचो ना. थीर रावात आनी अशें खरें जिवीत तुमी जोडूंक पावतल्यात. जेजू जेरुजाल्याच्या निसणटना विशीं उलयता. जेरुजाल्याक फौजेन वेदो घाल्लो तुमी पळयतल्यात तेन्ना ताचें घट्टान पावलें म्हूण समजात. तेन्ना जुडेयांत आसात तांणी दोंगरांचेर पळून वचचें आनी शारांत आसात तांणी भायर सरून वचचें आनी खेड्या गांवांनी आसात तांणी शारा भितर वचचें न्हय. तर सूत घेवपाचे दीस हे आनी बरयल्लें आसा तें सगळें आतां पाळोन येतलें. ते दीस येतच गरबेस बायलांचें आनी बालांक दूद दितल्यांचें कोटा. देसाचेर भयंकर आटेविटे येतले आनी हे पिणकेचेर क्रोधाची शिरोंत पडटली आनी विदेशांचो काळ बरोसर तीं तरवारीन मरोन पडटलीं आनी तांकां कैदी करून सगळ्या राष्ट्रां मदें
तांची दुस्पट जातली आनी विदेशी जेरुजाल्याक पांयां तळा मुस्तितले. मनशाच्या पुताचें मोहिमे भरीत येणे. सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर खुणा जातल्यो. समदीर गरजता तो आयकून आनी ल्हारां उचांबोळ जाल्ल्यान ती पळोवन संवसारार राष्ट्रां सारकींच घाबरतलीं आनी तळमळटलीं. पृथ्वीचेर येवचें आसा ताच्या हुस्क्यान कांपून मनशाचो जीव वेतलो. विरगून तर अंतराळाच्यो शक्ती कळकळटल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी व्हडले मोहिमेन एका कुपा मदें येताना तीं देखतलीं. हें घडोवंक सुरू जाता तेन्ना घट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. अंजिराच्या झाडाची वोपार. आनी ताणें एक वोपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेरां सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळोन येता. तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलोल्यो तुमी पळयतच देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही पिणकां उतरची ना. अंतराळ आनी पृथ्वी सोदतलीं पूण म्हजीं उतरां सोदचीं नात. जागृत रावात. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर कामचाराक लबधन बेबदिकाय करून आनी ह्या जिविताचे हुस्के काडून तुमचीं काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. आख्खे पृथ्वीर आसलोल्या सगळ्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. येवच्यो आसात त्या घडण्यां मदल्यान सुरक्षीतपणी फुडें वचूंक आनी मनशाच्या पुता मुखार भिरांती विणें उबी रावंक तुमकां घटाय मेळचे खातीर सगळ्या वेळार मागणें करून जागृत रावात. ह्या दिसांनी जेजू दीसभर देव मंदिरांत शिकोवन दीत आसलो, पूण राती काडटालो शारा भायर जैतुनाच्या म्हणलोल्या दोंगरार. ताचें उतर आयकूंचे आशेन फांत्यारूच उठून सगळो लोक ताचेशीं देव मंदिरांत येतालो. देवाचें उतर हें.